घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयकारांक काडलो शेपलावन कितल्याशाच वाठारांनी आयलो हुंवार. लोकांच्या घरांनी रिगले उदक. कोकणासय महाराष्ट्राच्या हेर वाठारांनी पावसाक लागून स्थिती हाताभायर. राम मंदिराच्या बुन्यादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बसयली चांदीची वीट. अयोध्येत वचून केली पुजा. आमदाराचो घोडे बाजार. गोंयकारांचे सोंसपाचे पलतडी. लायात राष्ट्रपती राजवट. आम आदमी पार्टीची मागणी. कोविडाचे परिस्थिती वयल्यान सरकाराचोय काडलो फोग. कोविडांतल्या बरे जाल्ल्या दुयेंतींनी केली प्लाझ्मा दान. मांगूर हिल कंटेनमेंट झोनात जाले गोमेकोचे शिबीर. पुलिसांनी घेतलो वांटो. काँग्रेसीचे मानसीक आनी एक खावटे. रवी नायकाच्या दोनूय चल्यांचो काँग्रेसीक रामराम. भाजपाच्या कमळात बसपाची चल्ल्या तयारी. येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. सोमार आनी मंगळारा वादळी वाऱ्या सयत कोसळिल्ल्या पावसान गोंयकारांक शेपायले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ले. कितल्याशाच वाठारांनी हुरावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. झाडां आनी दोंगराची पालसणां कोसळिल्ल्यान येरादारी आडकून पडिल्ली. ह्या पावसाक लागून 10.22 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. जाल्यार 32.85 लाखाची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलां. पडझड आनी हेर आपतकालीन घडणुकां विशीं उजो पालोवपी दळाक फाटले 24 वरांत 312 कॉल येयले. तेतूंतले चडशे कॉल काणकोण तालुक्यांतल्यान येयल्ले. आमकां जवळ जवळ सगळे गोंयान अख्ख्या गोंयान 312 कॉल्स आयिल्ले आसा. 312 मॉन्सून रिलेटेड एमर्जन्सीज. तातल्यो मॅक्झिमम एमर्जन्सीज ज्यो आसा काणकोणा 36, पिलेन 27, पोंडा 26, वाळपय 23, पेरनेम 28, बिचोली 32, म्हापसा 32. 193 एमर्जन्सीज आमी ऑलरेडी क्लियर केल्या. आनी सकाळी एज ऑफ सकाळी 7 वरांचेर 15 कॉल्स जे आहा इन अटेंडन्स आशिल्ले, चालू आशिल्ले, कामां चालू आशिल्ली. पोरू वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा साळांत हुंवार येयलो. लोकांच्या शेता भाटांचे बरेंच लुकसाण जालें. तशेंच घरांनी उदक भरलें. पळयात ही खिणचित्रां. पोरू जी परिस्थिती जाली ती आयचीच तारीख आसा ह्या सरकाराक याद करून दिता की बाबा आयच्याच तारखेक हें घडलेलें. आयज ही परिस्थिती उद्भवपाक पूर्णपणे सरकार जिम्मेदार. कित्याक तें सांगता. आयज 4 दीस हेवी रेन आसा म्हणून वेदर वॉर्निंग ऑलरेडी दिल्या. सरकारानच सगळ्यांक सांगलें की 4 दीस हेवी रेन आहा. जर हेवी रेन आहा जाल्यार ह्या सरकारान WRDन तिराळी धरणा कडेन संपर्क करून तांकां मॅक्झिमम उदक पयलींच सोडपाक कित्याक लागना हो पयलो प्रश्न. आयज जर हांगा कितें आयज जायत न्हू लोकांच्या घरांक शेतां जर पाट पडल्यात लोकांची. आतां उदक भरपाक लागला शेतांनी. पोरची लुकसाण भरपाई आजून मेळोंक ना. आनी आयज सरकाराक हांव वॉर्निंग दिता हांगाच्यान जर हांगा साळान कितें जायत लोकांची शेतां वचत पोरच्या वयचे फटयल्यात पळय आतां फटोवंक दिवचो ना. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून चोर्ला घाटात दोंगराची पालसणां कोसळून रस्तो ब्लॉक जाल्लो. पळयात. केरी 70 वाठारांतय न्हंयेक हुंवार येयल्ल्यान परिस्थिती हाताभायर गेल्ली. घोटेली वाठाराक हुंवाराचो धपको बसलो. लोकांच्या घरांनी उदक भरलेलें. उटंगाराच्या पावसाक लागून मांडवी न्हंयेनूय धोक्याची पातळी हुंपल्या. चोडण फेरी धक्क्याचेर उदक भरून व्हांवतना दिश्टी पडलें. तेका लागून फेरी सेवाय काल बरोच वेळ बंद दवरची पडली. वाहनां चलोवपाकय आडमेळी येताली. शापोरा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान कोलवाड, रेवोडे, नादोडा गांवांनी हुंवार येयलो. तशेंच इब्रामपूर, हसापूर, चांदेल, पेडणे वाठारांतूय हुंवार येयलो. रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान तशेंच झाडां पडिल्ल्यान येरादारीचेरूय परिणाम जाल्लो.
आमच्या जो बंदारो घातलो सकयल तेच मेन कारण आहा आनी बंदाऱ्या खातीर वर्साच्या वर्साची अशीच हे जातली सकाराम कळंगूटकर आयज तेजे 20 गायो आमी वयर व्हरतना कितें हालत जाली ती आमकां खबर आहा. मिनिस्टर येवन पळयतलो कितें तरी थोडे दितलो तेचेर जावचें ना. तेचे आयज सादारण एक 4 एकर जमनीतले भात काबार जाल्लेले आहा. गेल्या वर्साचे पयशे ताका अजून मेळांक ना. इतल्या एक श्याम सुंदर गांव म्हणून ताकाय मेळांक ना हे आमी आवर्जून सांगता कारण तेच भरपूर करता शेत आनी आतां तेचे फुडें आमचे भुरगीं करची अशें दिसना. सगळा कुसला आता भात आनी त्या खातीर ते भाताचें आमकां भरपूर लुकसाण जालें. कालच्या धोधो पावसान आनी वाऱ्यान हे आंब्याचें एक झाड रस्त्यार सारको ब्लॉक जाल्लो रस्तो आनी सकाळी खंय तरी 7 सुमार फायर ब्रिगेडीक फोन केलो जाल्यार ती फायर ब्रिगेड आतां एकाक पडला तो 10:30 जाली तरी पावना फायर ब्रिगेड तेका लागून परतून फोन केलो येतात म्हणटात ते. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून चिखली कोलवाळे बांद मोडून उदक गांवांत भरलें. तशेंच शेतांय बुडिल्ल्यान लोकांक बरेंच लुकसाण जालें. एक दिसांक बांद फुटलो शेतां बुडली आनी घरांक तेदेगेचे खूब त्रास जाला. बांद फुटला आमचो आनी घराचो आमकां गप्पो आहा आनी शेतांय बुडल्यात. आतां केन्ना कितें जायत तें आमकां सांगलें ना. 2 दिसां सावन सेगीत रकपी पावसाक लागून साखळेचे वाळवंटी न्हंयेकू हुंवार येयलो. पंपिंग करून उदक भायर काडचें पडलें. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार. बंगालच्या उपसागरात उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. तशेंच अरबी दर्यांत चक्रीवादळावरी परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान मान्सूनाची नेट वाडपाची शक्यताय आसा. कोकणात 7 ऑगस्टा मेरेन जाल्यार महाराष्ट्र आनी देशाच्या हेर भागात 6 ऑगस्टा मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. कोकण दर्या देगेवयल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आनी गोंयांत पावस अजूनय कोसळत आसा. मंगळारा राती सावन पावस आनी वाऱ्याचो नेट वाडला. देखून पडझडीच्यो घडणुक्यो घडल्यो. सकयल्या वाठारांत उदक सांठावन रावल्लें. झाडां पडिल्ल्यान कांय भागात येरादारी करपी वाहनां आडखून पडिल्लीं. मुंबयच्या पश्चिम उपनगरात पावसाचो नेट अजूनय कायम आसा. दादर, परेल वाठारांत पावसाचो नेट बरोच वाडला. गेल्या 12 वरांत मुंबयच्या वेगवेगळ्या भागांनी घोग्यांनी पावस पडला. न्हंयांनी धोक्याची पातळी उंपल्या. कितलेशेच कडेन हुंवार आयिल्ल्यान परिस्थिती हाताभायर गेल्या. बिहारांत अजून हुंवारावारी स्थिती आसा. हुंवाराक लागून प्रभावीत जाल्ल्या लोकांक NDRFचे जवान सुरक्षीत जाग्यार व्हरून सोडटात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. बुधवारा अयोध्येत जाल्ल्या राम मंदिरा खातीरच्या भुमिपुजनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाल्लो. बुनियादीक ताणें आपले हस्तुकी चांदीची वीट घातली. अयोध्येंतल्या हनुमानगढी देवळांतल्यान नरेंद्र मोदीन प्रार्थनेक सुरवात केली. उपरांत तो राम मंदिराचे सुवातेर गेलो. भुमिपुजना आदीं ताणें पारिजाताचें रोपय लायलें. उत्तर प्रदेशचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनी RSSचो मुखेली मोहन भागवत सुवाळ्याक हजर आसले. अयोध्येंत राम मंदिरा खातीर भुमिपूजन चालू आसलें त्याच वेळार गोंयच्या श्रीराम मंदिरांनी दीपोत्सव मनयलो. दाबोळेच्या राम मंदिरात जाल्ल्या आरतेंत येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होनय वांटो घेतलो. हांव समजता आमचे देशा हितान हें एक व्हडलें पावल आज मारलेलें आसा राम मंदिर बांदपाक. म्हाका दिसता क्रोरांनी लोक आज खूब आनी खूब तांकां आनंद जातलो की हें स्वप्न जें ते पळयताले तें आज साकार जाता म्हूण. हांव तरी पळयतना अशें पळयता की आमचो देश एकूच इच्छिता की तेजे सगळे नागरीक एक भाशेन पळोवपाक. वेगळे वेगळे आमचे धर्म आसत पूण
आमची युनिटी इन डायवर्सिटी सदांच आसा. चड आमचे मेजॉरिटी जे आमचे हिंदू भाव आसा, हांव समजता आज एक तेंचो गर्वाचो दीस जावन आसा. एक जातले काय ना, केन्ना जातले, आनी हेजेर थोडे आमचे राजकारण करताले, लोकां मदें फूट हाडटाले, लोकां लढाई करताले, ते सगळें बंद जालें. अयोध्या येथे श्री राम मंदिराचे भूमिपूजनाचे आता उद्घाटन करणार आहे. त्या निमित्ताने इथे मडगाव येथे आमचे श्री राम मंदिर आहे. हे खूप जुने देऊळ आहे. तिथे आता आम्ही विशेष पूजा केली आहे. अयोध्या ठिकाणी रामजन्माच्या जन्मस्थळी हे भव्य मंदिर हो आणि सगळ्यांचे रामराज्य हो आणि सगळ्यांचे कल्याण हो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो फोंड्याचो आमदार रवी नायकाचे पूत रॉय आनी रितेश नायक दोगांनी काँग्रेस पार्टीक बुधवारा राम केलो. ब्रेस्तारा दोगूय भाजपात वचपाचे आसात. फोंडा पालिकेचो नगराध्यक्ष व्यंकटेश नायकान गोवा 365 सांगलें, रवीचे पूत भाजपात वतले अश्यो आदीं वावड्यो पातळिल्ल्यो. अधिकृतपणान कोणाक कितेंच खबर नासलें. पूण दोगांनी बुधवारा राजिनामो दिल्ल्यान भाजपान तेंच्या येवकाराची तयारी चलयल्या. पळयात व्यंकटेश नायक कितें सांगता तो. जे सपोर्टिंग कावन्सील आसा तेंचे कडेन बसून आमी तेजो निर्णय घेतलो. अजून पर्यंत तरी आमकां तशें कांयच ना, पण प्रवेश जातलो हो निश्चित. आज हांव भारतीय जनता पार्टी कडेन म्हाजी फॅमिली सगळी भारतीय जनता पार्टीची सदस्य आसा. त्याच बरोबर म्हाजो भाव सुद्दां म्हाजो भाव म्हणजे फूल फॅमिली आमची आसा. भावाची बायल जी आसा म्हाजी नगरसेवक म्हणून ती भारतीय जनता पार्टीची सदस्य आसा आनी ती आमच्या मंडळाचेर आमी मंडळाचेर आसा. पण जर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल कमिटीन जी आमची गोवा आमचे अध्यक्ष सदानंद तावडे मागीर आमचे सगळे बाकीचे ऑफिसर आसा, जर तांकां जर दिसलें की हें कोणाक म्हणजे हांकां प्रवेश दिवन जर पार्टीचे बरें जाता जाल्यार तेंचे आमचे कडेन म्हाजे पासून हांव तेंचें स्वागत करतां. त्याच बरोबर कितें घडामोडी जातल्यो ह्यो आमचे माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना हांव नगराध्यक्ष जालो तेन्ना तेज्या पयलीं हांव मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो, मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मेळ्ळे नंतरच हांव हो नगराध्यक्ष जाल्लो. हांव काँग्रेसीचो आमदार आसा आनी आमकां 3 वर्सां उरल्या. आमकां काँग्रेसीकच आसा आनी फुडें व्हरतलो काँग्रेसी. म्हणटकीर आतां तुमी भुरग्याचे पळय म्हणटा ते म्हाका काय खबर ना, तुमी तांकां विचारा. कारण ते भुरगे ना, ते मेजर भुरग्यां बापूय जाल्यार कळ्ळें म्हणटकीर तेंगेले ते स्वता ते दितले, म्हाका काय खबर ना, ते मेजर. तुमचो सपोर्ट आसतलो बीजेपी जॉयन जाले आरे कशें कितें विचारता तुमी? हांवें न्हू ते मेजर तें जाय ते घेतले, म्हाका काय खबर ना तुमचे कितें म्हणटा. राणान कितें सांगलें तशें सांगलें, हांव सांगता तशेंच. राणान कितें सांगलां तशें हांव सांगता. फोंडेच्यान गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोविड-19चे फाटभुंयेर लोक बळी वचपाक लागल्यात आनी भाजपा आनी काँग्रेस राजकीय खेळी खेळटा. आम आदमी पार्टीन टिका केल्या.
लोकांनी विश्वास दवरून लोकप्रतिनिधीक वेचून दिल्ले, पूण लोकांक किकोत करून पक्षांतर जाली. खरें म्हटल्यार विधानसभा बरखास्त करून गोंयांत राष्ट्रपती राजवट लावपाचो वेळ आयला. पळयात एल्वीस कितें सांगता तो. कोरोना महामारीच्या काळात प्रशासनाच्या घाळपणाक लागून लोकांच्या मनात भय निर्माण जाल्ल्याचे आप म्हणटा. अजून कितलेशीच कडेन कोरोना टेस्टिंग जावपाची आसा अशें आपाचो निमंत्रक एल्वीस गोमसान सांगले. कठीण परिस्थितीन आज गोंय चल्ला. लोक मरता कोविडाक लागून. तेंचे कडेन मिसमॅनेजमेंट इतलो जाला की हँडल करपाक जायना. लोक भिवून आसा, त्रासान पडल्या. आयडीसी कुंकोली शिपल्यार म्हणटा त्या वाड्यार म्हाका आपयलो म्हणून हांव गेल्लो. थंय 15 लोकांक इन्फेक्शन जाल्लें आसा आनी अजून मास टेस्टिंग म्हणटा तें चालू जावना. सुमार 700 सुमार लोक रावता थंय. कलेक्टराक आनीक एक लेटर बरयली. आयडीसीक विचारले जाल्यार ते 1-2 दीस तरी लागतले म्हणटा सेंटर उगडपाक थंय. अशा परिस्थितीन लोकांक पावना आसतना हे धंदे करपाक एमएलएचे धंदे करपाक जे फुडें सरल्या हे खूबच वायट. यांची आता गरजूच ना या राज्यात. कित्याक ओरिजिनल जो कॅरेक्टर असलो 17 काँग्रेसचे एमएलए असले ते आता काही दिसना. म्हणजे लोकांनी मॅन्डेट दिवन धाडलेले ते लोक आता भलतेच सगळे असेंब्लीन जाल्ले आसा. म्हणून आमचो डिमांड की आता गव्हर्नरान मोदी पडपाकूच जाय आणि डिझॉल्व करून या प्रेसिडेंट्स रूल घातलेलो बरो. आमदारांचे पक्षांतर ही खूबच वायट गजाल. हो घोडे बाजार अजूनय चालू आशिल्ल्याचे एल्वीस म्हणटा. ताका लागून विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करपाक जाय अशें तेचें म्हणणें. आजची एक बातमी भायर सरल्या की आनीक एक काँग्रेसीचो आमदार आपल्या दोगा चेड्यांक घेवन बीजेपीन वता म्हणून. हाजेर एक दिसून येता की यांचो जो एमएलए घेवपाचो विकपाचो धंदो बंद जायच ना. आणि आता एक एमएलए दिलो जाल्यार आनीक 2 चेडे फ्री मेळटा. यांची आता गरजूच ना या राज्यात. कित्याक ओरिजिनल जो कॅरेक्टर असलो 17 काँग्रेसचे एमएलए असले ते आता काही दिसना. म्हणजे लोकांनी मॅन्डेट दिवन धाडलेले ते लोक आता भलतेच सगळे असेंब्लीन जाल्ले आसा. म्हणून आमचो डिमांड की आता गव्हर्नरान मोदी पडपाकूच जाय आणि डिझॉल्व करून या प्रेसिडेंट्स रूल घातलेलो बरो. कितें तरी लोकांक बऱ्यो सवलती मेळटल्यो, कितें तरी बरें जातलें अशें दिसून येता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. बांदकाम कामगाराच्या मजत निधीच्या कथीत घोटाळ्याच्या सुनावणेत लाव मेळोवप्यांच्यो नोंदी दिवपाक कामगार विभागाक बुधवारा अपेस आयले. कामगार विभागान रेकॉर्ड दिवपा खातीर आनीक 6 म्हयने मागून घेतले, पूण लोकायुक्तान ताका न्हयकार दिलो. फुडली सुनावणी ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक दवरल्या आनी त्या वेळार कामगार सचिवाक हजर रावपाक सांगला. गोंयांतल्या नोंदणी जाल्ल्या बांदकाम कामगारांक मेळिल्ली एक फावटीची अर्थीक रक्कम भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी आपणा खातीर वापरल्या असो आरोप करत गोवा फॉरवर्डान लोकायुक्ता कडेन केस फायल केल्ली. गोंय इमारत आनी हेर बांदकाम कल्याणकारी मंडळ मजत येवजणे खाला 13 कोटी रुपयांची पॅकेज हो एक व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डान म्हटलां. लेबर डिपार्टमेंट जे हा दे हॅव फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्युमेंट्स ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट दे डोंट हॅव टायम. आता तांकां क्लियर कट प्रश्न विचारिल्लो की तुमी पयशे हे व्हॉलंटरी रिटर्न केला काय तुमी हे केल्ले म्हणून कितें रिकवर केल्ले काय म्हणून. सो तातूंत क्लियर कटा की व्हॉलंटरी हाडून दिल्या म्हणून. हातूंत स्पश्ट जाता की डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच जाल्लें ना. आनी आज आनी एक गोष्ट म्हणल्यार लोकायुक्तान क्लियर कट सांगला की फुडले हियरिंगेक लेबर सेक्रेटरी हॅज टू बी प्रेझेंट. आज जेन्ना ताका टायम दिल्लो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून ताणें रिपोर्ट सबमीट करूना लेबर डिपार्टमेंटान. लेबर डिपार्टमेंटाक आज टायम दिल्लो ताणें अजूनय रिपोर्ट सबमीट केला आनी आतां तो म्हणटा की आनी 6 वीक्स ताका दिवचे. वेगवेगळ्या पंचायतींच्या 6 पंच वांगड्यांनी दरेकल्यान 6,000 रुपया घेतल्यात अशें गोवा फॉरवर्ड सांगता. तेंच्यांनी नांवांय दिल्यात. रेवोडा पंचायतीची पंच माया हरमलकार, श्रीकांत मांद्रेकार आणि श्याम फडते, पाळी कोठंबी पंचायतीची रोहिणी तारी, ऑशेल शिवोली पंचायतीचो मंगेश चोडणकार आणि बस्तोडे पंचायतीचो साईश लोटलीकार ह्या सगळ्यांनी त्या उपरांत हे दुडू परत केल्यात. गोवा 365 ब्युरो पणजी. पूर्व लडाखच्या दौलत बेग ओल्डी आणि देपसांग वाठारात चीनान 17,000 सैनिक H-6 बॉम्बर विमानां, रणगाडे आणि सशस्त्र वाहनां तैनात केल्या. ताका प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्य दळान T-90 रणगाड्यांचे 4 रेजिमेंट तैनात केल्या. दोन्ही भागात PLAचे कारवाईक उत्तर दिवपा खातीर काराकोरम पेट्रोलिंग पॉयंट 1 सावन देपसांग प्लेन्स मजगती रणगाड्यांची रेजिमेंट तैनात केल्या. चीनान अतिक्रमण फाटी घेवचे ह्या खातीर कमांडर स्तराचेर जाल्ली चर्चेची 5वी फेरी अपयशी थारली. मोल्डा वाठारात भारत आणि चीनाच्या सैन्य अधिकाऱ्यांमदी कमांडर स्तरावयली चर्चेची 5वी फेरी जाली. दुसरे वटेन काशगर एअर बेसाचेर पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या एअरफोर्सान
H-6 बॉम्बर विमान तैनात केल्ल्याचे दिसून आयले. त्या भायर चीनान 1200 JH-7 फायटर बॉम्ब आणि 4 J-11 फायटर विमानां तैनात केल्या. पूर्व लडाखातल्या पँगॉंग लेगा पासून काश्गर 690 किलोमीटराचेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तुमचो प्लाझ्मा डोनेट करात. कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटांक बरे जावपाक मदत करात. मांगुराच्या प्लाझ्मा डोनेशन कॅम्पात आपलो प्लाझ्मा डोनेट करपी पयलो डोनर कोलवा पुलीस स्टेशनांतलो कॉन्स्टेबल सुरेश राठोडान उलो मारला. गोमेकोच्या ब्लड बँक विभागान मांगोर हिलावेल्या कंटेनमेंट झोनात प्लाझ्मा डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार कोरोनांतल्यान मुक्त जाल्ल्या लोकांक प्लाझ्मा दान केल्या उपरांत सुरेश राठोडान हें आवाहन केलें. सुरेश राठोड निकतोच कोरोनांतल्यान स्वता मुक्त जाला. त्या उपरांत ह्या कॅम्पात सगळ्यात पयलीं वचून ताणें आपलो प्लाझ्मा डोनेट केलो. गोमेकोच्या ब्लड बँकेचो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय कोरगांवकारानय प्लाझ्मा डोनेशनाचेर उजवाड घातलो. पळयात. हांव फर्स्ट हांगा आयिल्लो प्लाझ्मा डोनेट करपाक. म्हणल्यार हांव सगळ्या लोकांक एकूच सांगपाक सोदता, कोण पॉझिटिव्ह जावन नेगेटिव्ह जाला पळय तांकां डिस्चार्ज जावन 15 दीस जाला, ते हांगा येवन, हांगा ना जाल्यार GMC येवन तेंचे प्लाझ्मा डोनेट करपाक जाय. कित्याक ते कोण पॉझिटिव्ह पेशंट आहा पळय तांकां क्युअर जावपाक ते खूब बरें. ते तुमी तांकां दिल्यार ते मागीर ते दुसऱ्यांक दितले. अशें करून आमी एकामेकाचे हेल्प करपाक जाय. This is today we are holding a plasma convalescent plasma collection camp at Mangor Hill outside the containment zone. This is for the patient who will be needing in future, who are suffering from COVID-19. So this plasma can be used whenever there is serious patients are there of COVID. This plasma can be used for those patients. So this is the first type of camp we are holding, where we are expecting around 20 donors to come, or those person who has already COVID and those who are out of COVID-19. Those people who are fit for donation, from them we are going to collect blood, and which will be tested at our blood bank, and the plasma will be given to the patients. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान श्यामचारी. आशवेच्या आजोबा देवस्थानाकडे कोयर उडयतना मोर्जेच्या रेस्टॉरंटाच्या एका कर्मचाऱ्याक लोकांनी रंगे हात धरलो. मंगळारा रातच्या वेळार तो कोयर उडोवपाक गेल्लो. लोकांनी ताका थंय उडयल्लो कोयर परत भरपाक लायलो आनी परत कोयर उडोवपाक फावना अशी शिटकावणी दिली. बिंगो बंगो नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? बिंगो बंगो नहीं, दूसरा नाम है. क्या है बराबर बताओ. तिबेट काफे. नाम क्या है? पात्राम का नाम क्या है जो चलाता है वो? हाँ चलाता है, उसका नाम क्या? रेस्टोरेंट चलाता है, उसका नाम क्या? सोनम. गाड़ी का नंबर. चल उठाओ गाबेज. उठा. और तू हर दिन आके इधर फेंकता है गाबेज, मालूम है मेरे को? कभी नहीं, उधर मोर्जी में लेता नहीं गाबेज. हाँ पंचायत उठाता है ना मेरे. मोर्जी में पंचायत डोर टू डोर कलेक्शन होता है. पागल क्यों करता है तू? पता नहीं है. हाँ तुम बाहर का लोग आता है इधर धंधा करके, इधर हमारा गोवा का नाम खराब करता है. इधर देख मर, तू भगवान के पास लाके फेंकता है मर. तू सोनम मरे तुम्हारा पात्राम का नाम. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटले. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्सिंग दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.